सगळ्यांक तुमकां देवाच्या आशिर्वादान बोल्लोलो हो नवो दीस आमी आवडिता. आज आमकां दुपेट कारण देवाक दिन वासूंक आर्गां दिवं. पयलें कारण म्हळ्यार आमचो दियाकन, आमी ताका अजून ब्रादर म्हणटा, ब्रादर डेनरीस दी कोस्ता पाद्री जाल्यार आज 1 म्हयनो भरता. फाटल्या 28 एप्रिलाच्या ताणें याज्ञिकपणाची मागणी घेतली आनी महामारीक लागून फाटलो आख्खो म्हयनो फादर डेनरीस हाणें आपल्या घरांतूच आपल्या आवयक आनी आपले मामायक ग्रॅणीक मीस केले. आज पयले फावट तो आल्ताराचेर ही पवित्र मिसाची भेट भेटयता आनी तें भाग आमकां फावो जालें. ताचे खातीर देवाक आमी दिन वासुया. बिश्प साहेबाच्या हुकुमेन तो कोरमोण्या पातकूर कसो वावरूंक जुन्यांचे पयले तान वेता. ताचे गवळीक वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना ताच्या आवयक, ताची ग्रॅनीक, ताच्या भावांक आमी खरीच देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी आमकां ताच्या आसण्यान ताचें देणें फाव जालें फाटलें 1 वर्स. ताच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवन ताच्या गवळीक वावराचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. दुसरें कारण आमचो भाव सांतान, आमचो मिस्त्री, ताचो स्वादीक ताळो, ताचे गिटाराचो आवाज कोरोना व्हायरस पिडीक लागून बंद पडिल्लो. आज तो आमचे मदीं परत आसा. भाग्यवंत मिंगेलीचे मजतीन आपली भलायकी पोत्तून आपणावून तो आमचे मदीं आसा. बाब सांतानाच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवया आनी पिडींतलो ताका राखलो आनी सांबाळलो आनी सालामती आपल्या घरा पावयलो आनी भलायकीन ताका सदांच दवरूंक मागुया. जी कोण पिडीत आसात, अजून आमच्या गोंयांत ही महामारी वाडत आसा. आज 1,500 लोक 39 मरना. हें बेगीनूच सोंपूंक आनी आमी आमच्या सदांच्या वावरांत आमचे आपआपले इगोजेंत देवाक वाखाणूंक पावूंक आज खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आयची इंतेसांवां पेद्रो लिओपोल्ड पेरेरा हाचे पासत दुसरें इंतेसांव डॉमिनिका लुईस म्हयन्याचो उगडास. तशेंच मागुया सेल्ड्रिच आल्मेदा आमचे तरणाटे पासत. ही सगळीं इंतेसांव मनान धरून उर्बेन भक्तीपणान शिताबेन हे मिसांत वांटून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपड तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ अपुर्बायच्या भाव भयणांनो, कोरोना व्हायरस ह्या कठीण काळांतल्यान पासार जाता आसतना आयच्या दिसा जेजू आमकां भावार्थाचो संदेश दिता. जेजू सांगता, देवाचेर भावार्थ दवर, आपल्या कुटुंबांत मागणें कर, स्वर्गीय राजाचेर नदर मार, एकामेकाक कुटुंबांत सांगात दी आनी संवसारांत आमचें पावल मारूंक जेजू आमकां आस्वासन दिता. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत कोस त्रास येता, दूख येता, भलायकी बिगडटा. तेन्ना आमी भावार्थान हुस्कोत जाल्यो मागणें करपाचें
आमी सोडून दिला. देव ना कसो आमी येयल्या हे मिसा बलिदानान वांटो घेताना असल्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी पातकांची दूख धरून सगलीं आमी बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर देवा आनी तुमकां भाव भयण म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सुदां सांगवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयण म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमी देवा बापाच्या हातांत घालुया. जी कोणाच्या दिसा वाडदीस समोर उमता ताचे पासत आमी मागुया. कोरोना व्हायरस ह्या पिडे वेळार आमची जायतीं जाणां मरून गेल्यान तांकां सासणाचें सूख मागुया. जायतीं जाणां दुयेंत आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, तांकां सगल्यांक बरे भलायकेचे देणे आमी मागुया. फ्रंटलायन वर्कर्स जे आपलें जिवीत सॅक्रिफायस करून दुसरे पासत वावुरतात तांचे पासत आमी मागुया. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण त्याच दोनया देवा लागीं आमी मागुया. मोकाळ बापा, आमी तुका उलो मारता. आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बोळ दी. हें मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमीन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आतां आमच्या नांव वसत्या मनशांक आनी पिणकांनी आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. थोड्यांनी कसलोच उगडास पर्यान दवरूंक ना. ह्या संवसारान जिवंक नाशिल्लेच भाशेन तें सोंपलें. जल्मूंक नाशिल्ले भाशेन ते जियेले आनी तशेंच तांचे फाटल्यान तांचीं भुरगीं बाळां अशीं जियेलीं. पूण हे मनीस दोयाळ उदार काळजाचे आनी तांच्या बऱ्या कोरण्यांचेर विसर पडूंक ना. तांचें दायज तांच्या नातवांक पडटलें आनी तांची गिरेस्तकाय तांचे सोस्तीक उरतली. तांची संसद कोराराक थीर रावली आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं तांची संसद सासणांक तोखतालीं आनी तांची मोहिमा पालोवन वेचिना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परान आपले पुर्जेचो मोग केलो म्हणया. सर्वेस्परान आपले पुर्जेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात.
भक्ताचे सोबेंत घोणघोणान ताचे किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उल्हासूं. सोबाब सर्वेस्परान आपले पोरशेचो मोग केलो. नाच खेळ करून तांच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटांनी आनी सितारांनी ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पुर्जेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. सोबाब सर्वेस्परान आपले पुर्जेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळल्या जोयतान भोग संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपोटूं ताची स्तुती करूं. तातूंत ताच्या भक्ताक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. सोबाब सर्वेस्परान आपले पोरशेचो मोग केलो. उद्गार. Soy, 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 sorbespora. Soy, 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 sorbespora. Soy, sorbespora, soy, sorbespora, soy, sorbespora. हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Soy, 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 sorbespora. Soy, 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 sorbespora. Soy, sorbespora, soy, sorbespora, soy, sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दुसरे सकाळी तिवशिल्ल्यान वेताना अंजिराचें झाड मूर पर्यान सुकलोलें ताणें देखलें. पेत्रून उगडास करून जेसूक म्हणलें, पळय गुरुची, तुवें शिरापलोलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेसून जाप दिली, देवाचेर विस्वास दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोण आपल्या काळजांत दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातोलें म्हूण विस्वासून त्या दोंगराक म्हणीत, उठ आनी दोंगरार वचून पड, तें ताचे सुरशीं घोडटलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ धरात आनी तें तुमचेंच जातलें. आनी तुमी मागणें करूंक उबीं रावतात तेन्ना पेल्याचेर हाड तुमकां कितें आसत तितलें भोगसात, आनी तुमचो सुर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी भोगशितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या आनी आपुरबायेच्या भाव भयणांनो, आयज जेजू आमकां भावार्था विशीं शिकवण दिता. जेजू सांगता, देवाचेर भावार्थ दवर, एकामेकाक सांगात ती, सुर्गी राजाचेर नदर मारून संवसारांत आमचीं पावलां मारूंक जेजू आमकां आपयता. जेजू म्हणटा, माग आनी तुका मेळटलें. भावार्थान मागलोलें तुका मेळटलें अशें जेजू आयज आमकां आस्वासन दिता. आमी सगलीं क्रिस्तांव, आमी सगलीं भावार्थी. ल्हानूच आसतना आमकां देवाचेर भावार्थ आसा आनी ताकाच लागून आमी जायते पावटी उद्गारता, सायबा तूं म्हाका पाव. जिजस प्लीज हेल्प मी. देव करता ती वाट. देव जाणा, देव पळयता आनी देव दितलो. असो भावार्थाचे उद्गार जायते आमी करता.
आनी भावार्था विशीं नियाळ करतना म्हाका एक फामिलीचो म्हाका उगडास जालो. आवय, बापूय आनी तांची एकली धूव. फामील कशी सदांच ती मिसाक बेताली. आनी हें पळोवन गांवचो पाद्रीविकार तांकां म्हणटा, इट इज सो इन्स्पायरींग दॅट यू कम फॉर मास एवरी डे. तुमकां सदांच मिसाक पळोवन हांव खुशाल जाता. आनी ती वस्तोरी दोळ्यांत दुकां घेवन अशें म्हणटाली, आमी सदांच मिसाक येनासलीं फादर. पयलेच पावटी आमी गोंयांत आकून UK गेलीं. म्हज्या घोवाक एक व्हडले कंपनींत काम मेळ्ळें. म्हाकाय थंयसर बरें काम मेळ्ळें. म्हजी धूव आसली व्हडले कॉलेजींत, ताका एडमिशन मेळ्ळें. आमचे लागीं आतां सगलें आसलें. पावंड्स आमच्या जिवितांत भितर आयले. पयशे आमच्या जिवितांत भितर आयले. देवाक आमी सोडून दिलो. देवाक पयस केलो. मागणें आमी सोडून दिलें. देव नासलेल्या परी आमी जियेतालीं. आमी खुशाल जियेतालीं. आनी सगल्यो संवसारी राटींनी आमी गूल जाल्लीं. मुखार सांगून ती आपल्या जिविताची काणी अशें उद्गारता, जेन्ना कोरोना वायरस ही पिडा आयली तेन्ना गोरकाराची कंपनीच गेली. लोन कसो फारीक करतलो हें चिंतून ताका हार्ट अटॅक आयली. आनी ताची सेवा करूंक म्हाका सर्वीस सोडची पडली. इतलेंच जालें ना फादर, जें म्हजें चेडूं कॉलेजींत शिकतालें कोणाच्या तरी मोगान आसलें. ब्रेकअप जावन डिप्रेशनांत गेलें. फामील सगली काबार जाली अशें कशें आमकां दिसलें. जिवितांत काळोख आयलो. जिवीत सोंपोवन म्हाका दिसलें. आय थॉट ऑफ कमिटींग सुसायड. असल्या वेळार म्हजे सासूमांयचो म्हाका उगडास आयलो. जेन्ना गोंयांत आकून आमी UK येतालीं, म्हजे सासूमायन एक मागणें केलें आनी हाताक धरून ती अशें म्हणूंक लागली, देवाचेर भावार्थ दवराय आं. एकामेकाक सदांच तुमी सांगात दियात आं. देवा केन्ना सोडना काय आनी देव तूं केन्ना सोडपाना. म्हणटा परतून आमी देवाक आमच्या जिवितांत भितर हाडलो. एक कुटूंब कशी आमी बाराबर आमी मागणी करूंक लागलीं. सगळे कोश्ट पयस जाले ना फादर, पूण हे कोश्ट सोंसूंक आमकां बळ मेळ्ळें. आयज कोरोना वायरसाक लागून आमी सगलीं ह्या कठीण काळांतल्यान आमी पासार जाता. जायतीं जाणां आमची मोगाचीं आसा तीं मरून गेल्यात. जायतीं जाणां कोश्टवल्यात, हॉस्पिटलांनी आसात. जायतीं जाणां कितें करतलो हें चिंतून भियेल्यांत. जायत्या जाणांची सर्वीस सुटल्या. ह्या वेळार जायतीं जाणां आमची भाव भयणां आसात जीं आमची फामिलींत एकठांय येवन मागणें करतात, देवाचेर भावार्थ दवरतात आनी देव करता ती वाट म्हूण समजून खुशाल आसात. पूण जायतीं जाणां आसात ह्या कोरोनाच्या काळांत मागणें करपाचें सोडून दिलां. देवूच नासलेले परी तीं जियेतात. देवाक आपल्या जिवितांतलो पयस केला. पूण आयच्या शिव वर्तमानाक जेजू आमकां भावार्था विशीं शिकवण दिता. जेजू म्हणटा, देवाचेर भावार्थ दवर आनी जें कितें मागता तुका मेळ्ळें म्हूण समजून तुका मागणी कर. आनी तो एक उदाहरण दिवन अशें म्हणटा, तुवें तरी दोंगराक सांगलें उठ आनी दोरयान वचून पड, तो पडटलो. आयज तुज्या जिवितांत दोंगर कसले आसात? घोडये दोंगर तुज्या जिवितांत बरी भलायकी ना. देवा लागीं भावार्थान माग, देव तुका भलायकी दिता. आयज घोडये तुज्या जिवितांत दोंगर आसतलो, तुका बरी सर्वीस ना. देवा लागीं भावार्थान माग आनी देव तुका बरी सर्वीस दिता. म्हाका मेळ्ळें म्हूण समजून तूं माग अशें म्हणटा. आनी दुसरे वळींत आमकां सांगता, जेन्ना तुमी मागणें करतात
समजुया तुका कोणाचो राग आसा, तुका कोणें तुवें भोगसूंक ना, कोणाची तुका पळयतकूच टिडो घेता, ताचे चडशी वच बोगसणें माग आनी सुर्गेचो बाप तुका बक्षितलो अशें आमकां जेजू आयज सांगता. जेन्ना तुजी ही वर्टिकल रिलेशनशीप तुज्या आनी तुज्या देवा भितर घोट आसतली, तेन्नाच की ही हॉरिझॉन्टल रिलेशनशीप तुज्या आनी तुज्या पेल्या भितर घोट जावंक पावतली. पयले सुवातेर आमी देवाच्या मोगान वाडुया. सुमी म्हजो गोंवडी कांयच म्हाका उणयना. ह्या कोरोना वेळार आमच्या जिवितांत जायते कोश्ट्रास येतात, दूख आसात. हे सगळे कोश्ट्रास आमच्या जेजूच्या देवाच्या हातांत आमी घालुया. जेजूक आमी सांगुया, जेजू तूंच म्हजी शक्ती, जेजू तूंच म्हजें बळ, जेजू ह्या कोश्टा वेळार म्हज्या कुटुंबाक शांती दी. जेजू एक पिडेंत कोश्टवताल्या वेळार तुजे पेकोवणी तांकां दी, तुजी शांती तांकां दी, तांकां खुशाल तूं कर. लॉर्ड जीसस, कम sit besides me and help me to overcome all the difficulties in my life. अशी आमची ल्हान ल्हान मागणी भावार्थान जावं दी. जेन्ना हांव म्हजो गोंवडी कुणबू दुसरे चर्चींनी हांव घेतालो तेन्ना जायतीं जाणां येतालीं. म्हज्या घोराब्यान शांती ना, म्हज्या घोराब्यान सदांच किजेलां, सदांच झगडीं. आनी हांव तांचे लागीं एकूच विचारतालो, तूं तुज्या कुटुंबा सांगाता मागणें कोत्ताय. इफ यू डोंट प्रे एज अ फॅमिली, यू डोंट प्रे एज अ हजबंड एंड वायफ एंड चिल्ड्रन, यू आर अ डिजास्टर टू द फॅमिली. जेन्ना तूं मागणें करिना, तूं तुजे फामिलीचें निसवणटण करून उडयता. हें म्हाकाय लागता. इफ आय डोंट प्रे एज अ प्रिस्ट, आय वील बी अ डिजास्टर टू द चर्च. जेन्ना आमी मागणें करता आमचें मन खंय आसता काय? आमी मागणें करता तेन्ना आमचो फोकस जावंक जाय जेजू, फकत जेजू. जायते पावटी जेन्ना आमी येसाक बसतात तेन्ना जायते पावटी आमकां कुजनांत कितें शिजता ताचो उगडास येता. आतां टीव्हीचेर कितें येवपाचें आसा ताचो उगडास म्हाका येता. वो फोन येयलो जाल्यार आमचो आख्खो दिसूच पिड्ड्यार. हाका लागून म्हाका म्हजे गिरेणीचो उगडास येता. जेन्ना आमी तेस करूंक बसतालीं तेन्ना ती म्हणटाली TB, KB एन MB. TB म्हणल्यार कितें? TV म्हणल्यार TV बंद, KB म्हणल्यार कुजीन बंद, एन MB म्हणल्यार मोबायल बंद. आनी जेन्ना हें सगळें तूं पयस करता, तुजें डिस्ट्रॅक्शन काबार जाता आनी तुज्यांनी जेजूचेर फोकस करूंक जाता. किरीत भाशेन ह्या कोरोना वायरस काळांत आसतना उगडास धरुया. ह्या कोरोना वायरस पिडेचेर आमी जैत व्हरतले. कोस्तांनी जेजू काबार जालो ना. एवरी गुड फ्रायडे इज फॉलोड बाय इस्टर संडे. वी आर इस्टर पीपल एंड हालेलुया इज आवर सॉंग. आमी भावार्थाची मनशां. हे पिडेचेर आमी जैत व्हरतलीं. आमचो देव जैतिवंत देव. आमचो देव ह्या कोश्टा वेळार हे कोश्ट काडून उडोवपी, हे पिडा काडून उडोवपी आनी पिडेचेर आमकां जैत व्हरूंक आदार दिवपी देव. दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेकाक आमी सांगात दिवया. आमी कुटुंब कशी, कुटुंबाची मनशां, आवय बापूय भुरगीं शेपाय शेमाय. ह्या कोरोना वायरस हे पिडेक लागून घोडेक आमी सगलीं आमच्या कुटुंबांत एकठांय आमचे कुडींनी आमी जियेता. आमकांच आमी प्रश्न करुया, आमचें काळजां कितलीं लागीं आसात काय? हो एकदम बरो काळ आमचे फामिलींत आमी एकामेकाक बसुया. देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारांत धाडलो. आयज त्याच जेजूक आमी सांगुया, जेजू हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा खातीर हांव म्हजे आवयक जावं म्हजे बापायक जावं म्हज्या भुरग्यांक हांव
बुकशितां कित्याक आयच्या निमाणे वडीन जेजू म्हणटा जेन्ना तूं बुकशिता तेन्ना सुरगेचो बापूय तुका बुकशितलो. कितें भाशेन आमकांच पुरस्त करुया. आमी आमची फामिली आमी आमच्या आसण्या वरवीं आमच्या कुटुंबांत आमी खुशालकाय आमी हाडटा काय, वा आमी आमच्या कुटुंबांत काळूक आनी होको दुखूच हाडटा. आमकांच हो पुरस्त केल्यार एकदम बरें जातलें. कोण एकली बायल म्हणटाली म्हजी सासूक लागून हांव म्हज्या कुटुंबांत इफेर्न कशें अणभवता. होच प्रस्न आयज आमी आमकां करुया. आमच्या आसण्याक लागून आमचो कुटुंब कितें भोगता काय. 28वेर जेन्ना एप्रिलाचें म्हजें ऑर्डिनेशन जालें, कोणें तरी म्हाका फुलांचो तुरो भेटयलो आनी सगलें ऑर्डिनेशन जातूच हांव रातचो 9:30 हांव घरा पावलो. घरा सरप्रायज आसलेलो. केक आसलेली, म्हजो व्हडलो भाव आसलेलो, म्हजी आवय आसलेली आनी ग्रॅनी आसलेली. आनी म्हज्या भावाक विडियो कॉल केल्लें आनी म्हजो मामूय विडियो कॉन्फरन्स कॉलाचेर आसलो. आनी एक सरप्रायज कसो धाकलें अशी आमी पार्टी केली. आनी जेन्ना म्हजो वेळ दिनवासपाचो आयलो तेन्ना हीं फुलां म्हाका कोणें दिल्लीं तीं हांवें म्हजी ग्रॅनीक दिलीं आनी म्हणलें तुज्या मागण्याक लागून. आनी मामीक सांगलें तुज्या कोश्टांक लागून, तुज्या सॅक्रिफिसांक लागून, आनी सगल्यांक सांगलें तुमच्या सांगाताक लागून आयज हांव पाद्री जावंक पावलो. आनी म्हजी ग्रॅनी अशी उद्गारली तुमी ह्या संवसारांत जियेतानाच तुमी म्हाका बऱ्या उतरांचीं फुलां, बऱ्या कोरण्याचीं फुलां, तुमच्या मोगाचीं फुलां, तुमच्या सांगाताचीं फुलां तुमी म्हाका दिल्यात. आपूण मुर्तूच म्हाका फुलां हाडपाची गरज ना. जायते फावटी आमी ह्या संवसारांत आसतना आमचे फामिलींत आसा तांचे लागीं आमी झगडटा आनी कितें करता. आनी जेन्ना तो मनीस मरता ताका सायलाचो काशाव आमी दिता. फुलांचे व्हडले बुके, व्हडले तुरे घेवन आमी येता. असल्या फुलांची गरज ना भाव भयणांनो. आमी ह्या संवसारांत जियेतानाच मोगाचीं बऱ्या उतरांचीं फुलां आमी दुसऱ्यांक दिवया. भुरग्यांनो, तुमकां एक संदेश आसा. आयज 1 वर्स जालें तुमी सगलीं कुटुंबांत आसात, इस्कॉलाक वचनात, दोतोनीक तुमी वचनात, वो जावं ऑल्टर सावळांक तुमी आसनात, पूण तुमी कुटुंबांत आसात. आयज तुमकांय एक प्रस्न करचो. तुमच्या आसण्या वरवीं तुमच्या कुटुंबांत तूं खुशालकाय हाडटा. तुजो कुटुंब सूर कसो तूं करता. एक ल्हानसो भुरगो आसलो, शाळा चलताली, धांवून धांवून मोचे घालिनासतना शाळेक तो गेलो आनी मोचे घालूंक नात म्हूण टिचरीन ताका तापयलो आनी इतलो तापयलो ताका बाड्याक रडूंक आयलें. जेन्ना क्लास सोंपोवन टिचर घरा वेताली तेन्ना टिचरीन पळयलें थंय मोचे आसलेले, मोचे सारके पिंजलेले आसलेले आनी मोच्या पोंदाक एक होल आसलेलो. घालपाचो ताका येस्ताद आसूंक ना. टिचरीन त्या भुरग्याक आपयलो, म्हणूंक लागली तुवें हो तुजो मोचो तुजी आवयक दाखोवंक ना. हॅव यू नॉट शोन दीस शू टू युअर मदर. आनी तो म्हणूंक लागलो ना टिचर, म्हजो बापूय बरो ना, हॉस्पिटलांत आसा, म्हजे आवय लागीं पयशे ना, तिका टेन्शन जालां, म्हजो भयण इंजिनियरींग करता, तिका फी भरूंक पयशे जाय आनी एकदम टेन्शनान ती आसा. आनी तितूंतल्यानूच हांवें हो म्हजो मोचो दाखयलो जाल्यार तिचें टेन्शन वाडटलें. असलें आमी चिंतात काय. आमी भुरगीं कशीं म्हाका मोबायल दी, म्हाका मोटरसायकल दी, असलें चिंतना आमी चिंतात काय. आमची आवय बापूय आमची कितलीं सॅक्रिफीस आमी करता. कितें भाशेन आमच्या आवय बापायच्या सॅक्रिफिसा खातीर आवय बापायक आयच्या दिसा आमी थँक्यू तरी म्हणुया. आवय बापायक आमी सलाम करुया.
हांव कोणा थिंगा विजिटाक हांव गेल्लो आनी थंय आवय म्हणटाली म्हजो कुटूंब हॉटेल कशें खंयच्याच वेळार येतात जेवतात आनी मोबायलार खेळटात. आनी हांवें जेन्ना ताच्या पुता लागीं विचारलें तूं होकोत खेळटा रे मामीक आदार दिना म्हणोंक लागलो तें मामीचें काम. जायते पावटी आमी लोकांगेर शेजऱ्यागेर जेवणाक गेल्यार ताचे आवयन बरें रांदल्यार आमी तिका थँक्यू एकदम बरें रांदलां तुवें अशें म्हणटात. पूण आमची आवय कुटुंबान सदांच रांदता. कितले फावटी आमी तिका आय लव यू तुजें जेवण बरें जाता अशें आमी केन्ना म्हणलां काय. आयज आमी कुटुंबांत आसतना आमी ह्या कोरोना व्हायरसाच्या काळांत एकामेकाक आमी सांगुया देवाचेर बावाट दवरा एकामेकाक सांगात दिया देवा केन्ना सोडना काय आनी देव तुमकां केन्ना सोडचो ना. हेंच करूंक आयच्या मिसा उलयतना कुरपा आनी बोड आल्तारार येतल्या जेजू लागीं आमी आमकां सगल्यांक मागून घेवया अशेंच. भेटवणेक आमी गायन गावया. याज्ञीक उंडो समोर भिता C18 पान 30 आनी 6 C18 पेज 36. म्हज्या भावा भयणांनो मोचें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी प्रेमेन आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ यशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोळ पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोळ कार्यां आनी सोळताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो ह्या तुज्या उनोच शब्दा वरवीं तुज्या सगलीं रुचले पातकांची आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्रज्ञा वरवीं आंकवार मरे उद्देशी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उक्तापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Tuka zoi
खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कशेन कोश्ट मरूंक सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हजी रोगताची काल्स, नव्यान आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गूट पुरगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समरुमता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतोले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारली तुजी पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बायगेन बापा, फिलीप मॅरी आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. ताका आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजी पळजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बायगेवन धरून दिता आनी सोर काळें तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी आनी ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदोनान वैभवन तुका सासणाच्या सासना. बावाळतान केल्ले मागणे जेजू आयकता. बावाळतान आमचे सगळे कोश्ट दूख पिडा जेजूच्या हातान घालुया आनी जेजूनच शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भक्तीपणे उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिताय. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोर जियेताय आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.
सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सूर बाकी. सम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मंगळा जेजू, ह्या वेळार उत्मीक गुमणेवांतल्यान तूं आमच्या काळजांनी आयलाय. तुका आमी शिवला. दिनवास तुका, आर्गां तुका, भावार्थान माग आनी तें तुका मेळटलें. तूंच आमची शक्ती, तूंच आमची पदवी, तूंच आमचें बळ. हें सगळें तुजें बरेंपण ओळखून घेवन भावार्थान भरून कोरोना व्हायरस ही पिडे खातीर ह्या वेळार आमी भावार्थान तुजे थंय मागता. सोर पदवेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस हे पिडे खाल कोश्टवतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सोड पदवेदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां पोसलय आनी नवी गोटाय दिल्ली आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगलें तुका मानूं. हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. वांगडीनो, आयतारा दिसाक पवित्र त्रित्वेची सांतिस्मृतींदा दिसची दोबाजीक परब मीस आमचे सदां भाशेन 7:30 वाजता जातले. आनी मिसांत आमी केरीत भाशेन आमचो पातकूर फादर कायतान ताचे देण्या खातीर ताच्या ह्या आमचे फिरगोजेन गवळीक वावरा खातीर देवाक आर्गां दितल्या, देवाक दिनवासतल्या. फाटलीं 3 वर्सां मोगान आनी उर्बेन ताणें केल्ल्या गवळीक वावरा खातीर आमी बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा दिवन तो वेता ते जाग्यार ताका ताचे गवळीक वावरांत येस मागतल्या. आमचे किरीत दिनवास आमचे बाय ग्रेसलीन
आनी मिकायली आनी ग्रेडन आमचो भाव सांतान आमचे बरोबर नासलो तेन्ना तांणी एमिसा भेटींत गायनां करूंक आमकां आदार दिलो. दिसपट्टी मोडान पुऱ्यान सायक्लोनान पुऱ्यान ती आमचे बरोबर आसून इतलो दीस आमकां एमिसा भेटींत बरे भशेन वांटो घेवंक आदार दिलो. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा आमी खेरीत भाशेन आमच्या भावाक फादर डॅनरीस दिकोस्ता आज आमचे बरोबर येवन ही पवित्र मिसाची भेट ताणें भेटयली आमच्या अवताराचेर. ताका आमी खेरीत देवाचो आशिर्वाद हांव दिता आनी ताच्या गवळीक वावरांत उपट देवाची बेसांवां तो वेता त्या गांवांत बरे भशेन आपलो गवळीक वावर करूंक पवित्र त्रित्वेचो ताका उजवाड आनी गोठाय. ताच्या आवयक ताचे ग्रॅनीक आनी ताच्या भावांक ताच्या गुच्च्यांक ताचे सगळे शेजार सामाऱ्यांक आमी खेरीत पोरबी दिता. एका गांवांत एक यादनीक एके फामिलींत एक यादनीक म्हळ्यार देवाचें एक फुंक्या देणें आनी देवूच आमच्या कुटुंबांचेर आपले कृपेचो पावस घालता. चिंचोणच्या गांवांत आनीक मिंगफॉल तांच्या वाड्यांत सगल्यांक तांच्या गांवच्या भाव भयणांक आमची पोरबी आनी शाबासकी. Thank you is a mighty powerful prayer which says it all. तुमकां सगल्यांक एक दिनवासनेचें उतर. पयले सुवातेर दिनवासता सुरगेच्या देवाक ताणें म्हाका एक द्याग्न कसो तुमच्या तालिगांवच्या गांवांत मुण्यारपण चलोवंक म्हाका धाडलो आनी जायत्या अणभवांनी हांव ग्रेस जालो. दिनवासता म्हज्या आवयक ताची त्याग सॅक्रिफिसाच्या जिविता वरवीं आनी म्हज्या ग्रॅनीच्या मागण्या वरवीं आनी म्हज्या फामिलीच्या सांगाता वरवीं हांव एक पाद्री जावंक पावलो. तेच भाशेन दिनवासता फादर सिप्रियान ल्हानूच आसतना म्हजो बापूय सोंपलो पूण ताच्या मोगा वरवीं बापायचे आसणे म्हज्या जिवितांत हांवें अणभवलें. ल्हानूच आसतना म्हजो व्हडलो भाव सिन्नारींत गेल्लो पूण फादर कायतानाच्या रुपान ताणें म्हाका भावपणाचो जायतो मोग दिलो, म्हाका जायतो सांगात दिलो आनी म्हाका जायतें मार्गदर्शन बी ताणें दिलें. दिनवासता तुमकां सगल्यांक तुमच्या हास्त्या मुखामळा वरवीं तुमच्या सांगाता वरवीं तुमी म्हजी खबर घेतली. तुमच्या आसण्या वरवीं हांवें म्हज्या जिवितांत खुशालकाय अणभवली. म्हज्या जिवितांत हांवें सूर कसो तुमच्या तालिगांवच्या गांवांत हांवें अणभवलो. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. हांव तुमचे पासत मागतलों, तुमी म्हजे पासत मागचें. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात देवाचेर भावार धरून एकामेकाक सांगात दिवं. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शेवटाचें गायन गावया जेजूक आमचे मोदें धरून F7 पान 88 F7 पेज 88. Gesù amce mode doru Ekameka pritina diu Zogliami potunara Facciamo da crucia digu Gesù amce mode doru Ekameka